तुझे ऐकून काशेता सोन्या तुका घेऊन लालेता वैदिसशी तुझ्या जीवनात भाग घेता सोन्या तुझे काही हांव एक पोटा नमन सोन्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो मनीस जाल्ल्या आमकां हर एकल्याक ताळण्यो येतात आनी हें सहज आनी ह्या संवसारांत तरावळीच्यो ताळण्यो मनशाक बुलयतात त्यो जावन आसात माध्यमां पयशे खाणां आस्त आनी इतर संगती पूण ह्या ताळण्यांक बुलोवन सांपडल्या मात्र पाताक जाता म्हणलें सत जाकोब आपल्या पत्रांत आमकां कळीत करता. तर मोगाच्यानो ताळण्यो आमच्या जिविताच्या दारार हर घडी म्हणले बरी टोको मारनच आसात आनी ह्या वेळार त्या ताळण्यांचे जैत व्हरूंक आनी देवाक मात्र वेंगूंक जाय आसचें बळ आनी तिरासन ह्या मिसाच्या भेटेन मागून घेवया. आमची सर पातकां उणेपण देवा मुखार दवरुया तुज्या बोगसणे मागून सांगाता मागया हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बघून सदांच संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनातिकारा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिडार आमी सावच्याक तुजे कुशे प्रमाणेची येवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सै. ताची वरवणी जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसायलो जिविताचो मुकूट तो जोडटलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण म्हणनाये. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगत हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो हाडतात ताका बुलयतात. एक वडणी गर्भेस जातच पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरतें वारतस
मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फटवून पडो नाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें देंवून येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्या आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफार ताणें आमकां जल्म दिला. देवाचे उतर हें देवाचे उपकार. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपादेसा मुखार तरबेती दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पोर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जर ती निती प्रमाणे जातली आनी सर यथार्थ मनाची ती मानून घेतली. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. म्हजो पांय निसरता म्हूण हांव चिंतानास तुजी दया सर्वेस्परा म्हाका उखल धरता. म्हज्या काळजांत खंत हुस्को चडना. तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक शांती संतोश दिता. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूचे शिष्य उंडे हाडूंक विसरले. मचव्यांत ताजे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसतना जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोद्याच्या कामीराची सत्राय घेया. आनी शिष्य एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमच्या लागीं उंडे नातले देखून तो अशें म्हणटा जायचे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, तुमच्या लागीं उंडे नात म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां कितलेंय पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या. दोळे आसून तुमकां दिसना, कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना. 5 उंडे 5,000 हजारांक हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे आनी उंडे 4,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तो वळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचे उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. सल्वसांव केवल जेजू क्रिस्तांतावन मात्र ह्या संवसाराक येता. ही जावन आसा आयच्या वांजेलाचो मुख्य ध्येय आनी शिकोण. आयच्या वांजेलांत एक प्रॉब्लम आसा. तांच्या वाटेक ताणें उंडो हाडिनातलो. पूण सुरवेरेस जेजूची ती सत्रायेची उतरां ताज्या शिसांक समजना जालीं. जेजू सांगता, सत्राय घेया, फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोद्याच्या खामीराची सत्राय घेया.
आनी ही उतरां ताज्या शिसांक पारखूंक साध्य ना जालें. आनी पयले सुवातेर ताणें चिंतचें जावन आसा जेजू उंड्या विशयान सांगता, कित्याक तांच्या लागीं एकच उंडो आसलो. पूण हांगासर जुदेवा मदें एक शिकवण आसली, जर तर खंयची एक वस्त जीव असली वस्त मेल्या उपरांत जर तर ती कुसोवन वेता तर ते कुसोवंक प्रारंभ जाल्यानंतर ती वस्त वा ती मनजात वा त्या मनजातीच्या मांस खावंक नजो. आनी तांच्या मदें एक चिंताप आसलें, खमीर जर तर घाल्यार एका रितीची कुसाळ वा कुसोवन येता त्या देखून खमीर घाल्ले वस्तू खावंक नजो. आनी अशें तांच्या मदें तांणी समजल्ल्या प्रमाणे खंयच्याय रितीची वस्त कुसिल्ल्या उपरांत ती खावंक नजो. पूण जेजून सांगची ह्या उतरांचो अर्थ दुसरोच. जेजू ताज्या शिसांक सांगता, फारिजेवांच्या आनी हेरोदेच्या खमीराची सत्राय घेया. म्हणल्यार जेजून सांगचें हांच्या खरण्योच्यो सत्राय घेया. चडावत ह्या फारिजेवांची आनी हेरोदांची तांच्यो खरण्यो वा तांचे जिवीत लोकां थंय पाड इन्फ्लुएन्स हाडूंक शकता. जावं पुरो फारिजेव जावं पुरो हेरोद. आनी आमी पळयता खंयच्या रितीर हेरोदीन जेजूच्या पयलीं आयिल्ल्या त्या जुवांक बाप्तिस्ता जिवेश मारले आनी खंयच्या कारणा खातीर जिवेश मारले. त्या देखून जेजू तांकां सांगता, तांच्या जिविताची कसलीच मॉडल जावन तुमी घेवंक ना वा बगार तुमचें जिवीत तुमी जियोंक जाय. पूण लोकांनी वा शिसांनी अर्थ केल्ली रीत दुसरेच. त्या देखून जेजू तांकां परत हाडटा आनी सांगता, कितले फावटी हांवें तुमकां उंडो दिल्लो, उंड्याचें ते आश्चर्य केल्लें 2 फावटी. पयले फावटी 5,000 दादल्यांक ताणें जेवल्ले, कितलीं जालीं उरलीं 12. आनी दुसरे फावटी 4,000 लोकांक वाडले वेळार कितलीं जालीं उंडे उरले 7. अशें साप दिली. तर हाजो अर्थ कितें? पयले आश्चर्य जाताना 12 दालीचे उंड्याचे कुडके तांणी एकठांय केल्ले. 12 सांगताना 12 जुदेवाची ती कुळी आनी देवान विस्ताना इस्रायल परजाक विस्ताना ही 12 कुळयेंक तो विंचून काडता. आनी अशें पयल्या सुवातेर हें साल्वासांव पयल्या सुवातेर जुदेवांक पावता. ताज्या उपरांत 7 दाली उरली. 7 दाली जुदेवांच्या मदें एक अभिप्राय आसली. जुदेवांच्या वा इस्रायल लोकांच्या भोंवतणी आसले अन्य धर्माचे लोक तांच्या चिंतपा प्रमाणे आसले 7 कुळयो. आनी जेजू हे 7 दाली सांगताना ह्या उरल्या 7 कुळयांक अन्य धर्माच्या लोकांक जेजूच साल्वासांव हाडटा. त्या देखून साल्वासांव हाडचो वा साल्वासांव येवचें केवल जेजू तावन आनी दुसऱ्या कोणा तावन न्हय. आनी त्या देखून जेजू सांगता, जर तर तुमकां कोणाक मॉडल जावन घेवंक जाय, जर तर कोणी एक आदर्श व्यक्ती जावंक जाय तर केवल जेजू क्रिस्त मात्र जुदेव न्हय वा फारिजेव न्हय वा हेरोदी केद्यांच एक आदर्श व्यक्ती जावंक नजो जावंक साध्य ना. हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना मागया आमी जेजू क्रिस्त आमचे आदर्श आनी तो ताणेंच आमकां सालोतावन दिवचो तो देव. ताज्या लागीं मागया सर्व आमची गरजो तोच आयकोन दी आनी आमकां आशिर्वादांनी बरो दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजेर तुमचें बलिदान सर्प जोदार देवा बापाक
मानता जसं लयन जाव म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या सरस्परा ह्या भेटणे वरवीं आमची काळजारी तळ कर आमच्या जिणयेचे साल नवी जावं आनी तुजी खुशी बाळोवंक आमकां अंगठाय मेळो ह्या परिसर्गेचे इनाम आमी जोडूंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमचे काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सरू काळी आणि सरू ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताजे मरण समरमताव जिव्या बावरतान ताजे पुन्हा जिवंतपण परगडताव तेर बरवोशान ताजे महिमे वंत येण्या कत्रेकताव देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सरस्पराचे नावी एका तका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका नव्यान तीन वाचलो तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची त्याच परे चोवाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सो गुड परगटुया जेजूच्या मरणास्तानी पुन्हा जिवंतपणा स्वामी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत समुंड आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्या सुमेज तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकार मोरे देवाचे माये सांगाती बगेवन धर्मदूतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेला मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार जाय, पूण ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरच्या नतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली सर सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गेंच्या सुवादीक चवणान आमचे बुकेल्या आत्मे तुवें दोशी केलाय. आमचो करो जेव सांबाळता ते पोषण आमी सदां साशे उनेरमे. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो.
Amen. वस्तुने याद ख्रिस्ताच्या शांती नाव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Veta somia, tuzo spirit haugeta. Gata somia, tu Jesus ai haumata. Tus muso tirada, tus muso sabarna. Tus muso tirada. Veta somia, tuzo spirit haugeta. Gata somia, tu Jesus ai haumata. Mokal putra soe, ang pagpariga shivati amka. Bagin kustaची कृपेने आमच्या आमच्या स्मरणातले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.